सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दीत आसा ह्या मुद्द्याचेर सरकारी कर्मचारी संघटनेक विचारल्यार संघटनेचो मुखेली सांगता जाचेर अन्याय जाता तो कांयच उलयना। पूण आमी उलो मारलो जाल्यार 10,000 सरकारी कर्मचारी आमचे फाटल्यान उबे रावतले। आमचे कडेन संघटनेचे भक्कम फाटबळ आसा, तशेंच संघटनेच्या नेतृत्वा खाला संघटीत संघर्षाची आमची तयारी लेगीत आसा। सेवा मुजतवाड मुद्द्याचेर आमी कशेच वगी रावचे नात अशें तांचें म्हणणें। सर, ते ऑफिसर एक्सटेन्शन जाता पळय तेजेर तुमी केन्ना कितें आवाज काडिनात? एक्झॅक्टली आमचो तुम्ही म्हणटात न्ही की एक्सटेन्शनाचेर आमचो आवाज काडिना अशेंचें ना। आमी आमचो जो प्रोसेस आसा न्हू आमी केल्लो आसा। वेळ पडत जाल्यार आमी रस्त्याचेरूय उबे रावपाक सुद्दां येना, कित्याक आमी ह्यो आमची मागणी ही पयल्या पासून आसा की एक्सटेन्शन दिवप ना म्हणून। कित्याक लागून अन्याय चालूच आसा। आमी परत आतां आमची अपॉइंटमेंट आसा तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट करून तांकां सांगतले। वेळ केन्ना येतली तुमकां रस्त्यार येवपाची? आमी पळयता की 3-3, 4-4 एक्सटेन्शन घाल्ले आसा। सो 3-4 एक्सटेन्शन म्हणसर कितलो टाइम लागता? सो अजूनय वेळ येना म्हणटा तुमी की 4 एक्सटेन्शन दिवन सुद्दां? पळय, वेळ येना अशेंचें ना। वेळ येयले कशें आसलें की आमची सगळे जाण आमचे पयल्यान पयलीं कशें आसलें की वेळ सगळे हे प्रिपॅरेशन करपाक लागून तुका वेल सेट जावपाक जाय। सो देवाचे कृपेन आमी सगळे वेल सेट आसा। हे जे पळय फुडें आतां कार्यरीत करपाचें आसा हेजेर आमी योग्य डिसिजन घेतले। सो वेल सेट आसा, वेळ येयलो? हय, वेल सेट जाले, वेल सेट आसा, योग्य वेळ आसा आमचो। सरकारी कर्मचारी संघटनेन गोवा हाऊसिंग अलाउन्स तशेंच पयली भाशेन पेन्शनीची मागणी केल्या। पळयात, हांव गोवा गव्हर्नमेंट कडेन मागता, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमच्या वतीन अख्ख्या गोंयच्या वतीन जे तरणाटे आसा हे तुमच्या हातीन आमचे भवितव्य आसा। आमी जे बरें आसा काम पब्लीक वर्क आसा तो आमी बऱ्या पद्दतीन करून दितले। हे आमचे पेन्शन आसा ते तुमी मोठ्या पद्दतीन म्हणटा तशें तुमी फुडें व्हरप, हो विशय सेंट्रलाक पावपाक जाय। किंबहुना आमचे फेडरेशन आसा, आमची आतां टीम चालूच आसा। आमी हे सगळे घेवन आमी सेंट्रलाकूय वचपाक आसा। तेन्ना आमचे जे पळय स्टाफ आहा तेंच्यांनी येवपाची कसलीच गरज ना। तशेंच HBA बेगीनच्या बेगीन आमचो HBA करून कोणाचें स्वप्न आसता बरें घर बांदचें म्हणून ताका तें तुमी करचें। हे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।